भायर एक गाडी रस्त्यार गाडी आसा. झिरो 481 ताणें मातशें सगळे गाडयांक ब्लॉक केला. गाडी काडपा जाय. मातशी ही गाडी काडची. येवकार समस्त नाट्य मोग्याक श्री विठ्ठल सेवक महिला नाट्य मंडळाचो हुनहुनीत उर्बी बरी येवकार. श्री पांडुरंगाक नमन करून रंगदेवतेक आणि नाट्यदेवतेक आणि समस्त जमिल्ले नाट्य मोग्याक येवकार दिवन श्री विठ्ठल सेवक महिला नाट्य मंडळ तुमचे सामकार खेळयता एक कोंकणी हास्याळे आटाक मटाक आटक मटक बायला नाटक
गरोवपे महेश नाईक, बसवपे नितीन मराठे, सूत्रधार अर्जुन रायकर, निर्मिती धर्मेंद्र मराठे, रंगवण संतोष मसूरकर, बेसवण निकिता मराठे, आवाजायोजन आणि उजवाडायोजन नारायण मसूरकर, रंगमाचे संगमेश्वर रंगमाचे, व्यवस्थापक विठ्ठल संस्थान. ह्या सगळ्यांक वांटेकरी जावपी पात्रां कुंदा भक्ती आशिष करमळकर, सिया कुमारी सृष्टी सुमंत माशेलकर, शर्मिला श्रव श्रुती परेश करमळकर, सुधा कुमारी कामाक्षी महादेव करपे, सविता सौ अर्चना भारत रायकर, पुष्पा सौ ईश्वरी स्वप्नील आळवे, सौम्या कुमारी मनस्वी दीपक मराठे, आशा सौ ज्योती प्रकाश रायकर, पूनम सौ प्रीती राजेंद्र चिपळूणकर, संगीता सौ किरण संजय रायकर, साची कुमारी वंचिता नितीन मराठे, सासू सौ अवंतिका अवधूत नार्वेकर, डायरेक्टर सौ अदिती पंकज करमळकर आणि मारियाच्या तडफदार भूमिकेत सौ गीता सुजन गोवेकर. श्री विठ्ठल सेवक महिला नाट्य मंडळ तुमचे सामकार खेळयता एक कोंकणी हास्याळे आटक मटक बायला नाटक, आटक मटक बायला नाटक. आम्हीच पहिली पावली ह्या महिला मंडळाचे. असेच जेन्ना म्हणून मीटिंग दवरता तेन्ना तेन्ना आम्हीच पहिली पावता. तुका सांगिल्ले सुशेगाद येवया म्हणून. कितें खायत येवया सांगिल्ले? आगे सुशेगाद येवया म्हणिल्ले. सुशेगाद आव्हान हे भेटे वांगडा मुखार आयला. कित्याक म्हाका भेटी म्हणटा? भेटी म्हणपाक हांव तुका घरा आयला? भेटी म्हणलो की रोखडो आवाज वयर काडटी. केन्ना वयर काडला? म्हाका केन्नाच झगड्यांनी कोणाकूच आवय बापायक वयर काडपाची संवय ना. जेन्ना झगडी जाता तेन्ना हांव कोणाच्या आवय बापायक वयर काडना. शी खऱ्यांनीच खंयची अनभूत सुटली आनी हिचे वांगडा घरांतल्यान भायर सरले हांव. म्हाका कितें म्हणटा तें मोठ्यान म्हणा. तिसरी कोणी सर आमी मातशी ओगी रावल्या बरी न्हय. कित्या ओगी रावया? उबी रावया. तुका जाय जाल्यार तूं उबी राव. हांव त्या कोनशा वचून बसता. बस ओगी बस. तोंड उगडू नाका. कित्या उगडू नाका? हांव म्हाका गरमी जाता. हांव जनेल उगडटलें. हो मंडप सगळ्यांचो. शी खऱ्यांनीच किती बायली ह्या खातीर वाटेर हांव हिचे कडेन कांय उलोवना. वाटभर तकली घातली असली हिचो गो हिचे कडेन कशें दीस काडटा कोण जाणा. म्हाका कितें म्हणटा काय कितें गो? ना गे बाये तुका कांय म्हणना. तुका फाट करता हांव. पळय ना. हांवूय तेंच म्हणटा. ओगी राव तांची वाट पळोवया. ना रे तुका सांगिल्ली मरे तुका आवडना म्हणटा ताचे कडेन उलयना. खऱ्यांनीच तुज्यान तर हांव केन्ना तुजी खोटी शपथ घेतले. हय मोबायलान आशिल्लो ताचो नंबरूय डिलीट केला. तुज्यान तर खंय पिक्चराक वचपाचें आशिल्लें पूण तुवें सांगलां न्ही वचूं नाका म्हणून. आतां ना वचचें. आतां चल दवरता. आतां देवळान पावलें. तुका सांगिल्लें खंय महिला मंडळाची मिटींग आसा म्हणून. ना चले येवचे ना. महिला मंडळात चले कशे आसतले?
आता शपथ घेवंक लायना का चल दवरता माई करता म्हणल्यार मिस कॉल दिता ना लव यू म्हणिना चल दोन बायलां आसात रे तुज्यान तर बायलां दादले न्हय चल दवरता शी कसलो बॉयफ्रेंड मेळो हाजे कडेन आनी लग्न जावपाचें हो कुत्र्याक सोडून म्हाका त्या जाग्यार मारूंक आसा हॅलो तृप्ती सौम्या गो आज या मुगो पिक्चराक हय हांव टायमार येता बेगीन आयलें आनी कोणी कोण ताका सांगलें जाल्यार हांव फोणान पडटलें चल दवरता शर्मिल मावशी एकटीशी बसल्या एकटी खंय ही दिसना कितें गो शेड्डी म्हणटा भेड्डी म्हणून जाले आता शेड्डी म्हणटा तुजो घोव तो शेड्डो ए भेड्डी म्हज्या गांवामध्ये हाडना का हाडटले म्हाका कोणे कितें म्हणल्यार अख्खे घराण्या मदीं हाडटले सविती मावशे ती काय म्हणूक ना गे तुका तुज्यान तर तू म्हाका सांगता हांव तुजेर विश्वास दवरूं तू ज्याचे फोन करता ताजी खोटी शपथ घे आवय से भेड्डेन आयकलें काय कितें तूही भेड्डी म्हणपा लागले ल्हान व्हड कांय कळना न्ही गो विचारता तुज्या आवय शी कितें बायली तिची एक कटकटी लागून हांव ओग्गी आशिल्ले तूं आयले आनी तुवें तोंड घातले कितें म्हणटात गो कशे आसात तुमी जा कोण तरी आयली कितलो वेळ गो तुमकां बेगिनान फायदो कितें कोणूच येवना अध्यक्षा लेगीत ना हे सुधारेन म्हाका उठयलें काय बरें हांव न्हिदिल्लें ह्या पुष्पाक दिसाची कशी न्हीद येता कोण जाणा पुष्प मावशी रातभर टीव्ही बायलां सिरियल पळयता खंय कोण पळोवंक दिता भुरगे आसता ते कार्टून पळयता बापूय क्रिकेट लावन बसता म्हाका रातची उसरां पळोवपा पडटा तोय बी लो आवाज करून नाजाल्यार सून किरकिर करता न्ही म्हाका भेड्डे भशेन टीव्ही कान लावन आयकूंक पडटा येता थंय आसा जालें लागली म्हजी फाटल्यान तुका कोणें कितें म्हटलां गे पुष्पा तिची एक कटकटी लागून हांव ओग्गी आशिल्ले तुवें तिचे कडेन बेश्टी तोंड घातले ही अध्यक्षा खंय पावली ही पळय आयली अध्यक्षा कुंदा मावशी हे तू बरी केल्या की सियाक आनी साजीक वांगडा घेवन आयली ती म्हजी चेडवां म्हज्या वांगडाच येतलीच न्हय कुंदा आज मिटींग कितें आपयली गो सांगता येवनी सगळ्यांक तो मरेन बसया आमी बसात तुमी मम्मा मोबायल दी गे कित्याक डॅडीक मारूंक सांगता पावली म्हणून देवळात मम्मा दिव नाका बेश्टे सांगता हें तू जाणा गो राक्षिणे मम्मा दी सगळ्या बरें भुगडीक लागशील कितें म्हणटा गो दिना हांव मोबायल खबर आसा म्हाका मोबायलान खेळटलें नाजाल्यार प्रियंकाक SMS करतलें भुरग्यांच्या हातान मोबायल म्हणटा तो बरो न्हय सारकें तुजें भुरग्यांच्या हातान मोबायल पडल्यार ती माथ्यार चडटा मागीर सारके तुझे गो या सौम्याकूच पळय दीसभर मोबायलात घुसून आसता कानातली लांबयला ते मोबायल सामाप तेणे मोबायल म्हजो पयशे म्हजे आवय बापायक ताचो त्रास ना तूं कित्याक जाता सौम्या व्हडल्यांनी कित्याक बरें सांगल्यार आयकचें गो परती दिवचें न्हय मिटींग जाली काय कितें सुरू चाली आमकां शोधून चाली तुमकां कोणें शोल्ल्यो शोलना तुमी शोल्ल्यो गे ए देखते तू मदी उलोवनाका पळय तकली सामकी खाली तुवें एक सांगल्यार दुसऱ्याक आयकता भेड्डी खंयची म्हाका भेड्डी म्हणटा तू लुडबी मुगो भुरग्या भशेन बुलू बुलू करून उलयता हांव कितें जल्माचें लुलबें न्हय हांव एक दीस जिबलेन बोल्लें आनी जिबलेची शेतींग हाडली तू तकलेन पडून तुजे तकलेसाठी घालूं जाय आशिल्ली तुजे कानाची शेतींग हाडल्या ती पळय आगे तुमी झगडटी कित्याक आमी मिटिंगेक आयल्या बसात गे तुमी आमी बसतात तूं कोण उलोवपाक शिकलो आणि इतली वेळ कितें ती नाच करी
पळयल्ली नाटकां जाता जावं कांय जाग्यार दादले पात्र आशिल्लीं नाटकां बायलो करता. होय म्हजे नंडेगेर बायलां नाटकां करतात पूण तूं हें आमकां कित्याक सांगता म्हाका दिसता अंदू आमच्या काल्याच्या उत्सवाक आमच्या महिला मंडळान एक नाटक करचें. कल्पना बरी आशा किती बरी आशा आमचे कडेन जावची ना नाटक. कित्याक जावचें ना पयलीं सगळ्यात टीव्हीच्यो सिरियलो पळोवपाक सुरवात करात. ही तातूंकच आसा. कुंद मावशे आमी नाटक करप काय नाय पूण आमचे कडेन जमपाक जाय. भजन शिकताली ते कितें जालें काय मारूत लेगीत नकळो. ती कितें आमची चूक तो मास्तर एक दीस येता 10 दीस येना. तो बाबडो कितें करतालो तुमी इंट्रस्ट तरी घेताली. हांव घेतालें इंटरेस्ट पळय कसली इंट्रस्ट घेताली. ही कितें म्हणी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी आणि दुसरी बेड्डी आख्या वाड्यार ताळ्यांचो आवाज येतालो जाल्यार एका स्वता येनाशिल्लो. मास्तर पीस जावन पडलो. हे पूनम म्हाका कितें म्हणटा काय कितें गो. काय ना तुका काय म्हणलें तें. करी आमी करया गे नाटक हांवें कॉलेजीन केल्लें. घोवाक विचारचें पडटलें आमी नाटक केल्लें तांकां आवडूं नाका. बायलांचें नाटक तें हातूंत दादले आसचें ना. कोणाचो जर कोण तयार जायना तर ताचे कडेन हांव उलयतां. करी आमी नाटक म्हज्या बापायन खूब नाटकां केल्यात. पिऊन रस्त्यार गेले ते न्हय स्टेजी वयली सांग. आतां मदींच म्हज्या बापाचे पेव पेव जाता. ही महिला मंडळ अशीच मिटींग काय तर हाका ताकाच आसता. आतां हांगसरल्यो थंयसरल्यो गजाली नाका. नाटका विशयी कितें उलया. नाटक करप काय ना. तूं कितें आवय फाटल्यान अध्यक्ष जावपाक सोदता बरें उलयता. आतां मदींच अध्यक्षाचें हाडूं नाका तें सारकें उलयता. नाटक करपाक कोण रेडी आसा तें सांगात. पयलीं करप काय ना तें पयलीं ठरोवया. नाटक करया. खर्चाची चिंता करूं नाका. वेंचणूक लागीं पावल्या आमदारा कडल्यान हांव डोनेशन हाडटा. मतां खातीर आमकां नाटकाक फुलयत काय कितें गो. कितें चिंतू नाका. हांव महिला मंडळाचो विचार करता. हरशी म्हणून आमदाराक पयशे दिवचे पडटले न्ही. तो जाणा बायलो खुश तर तेंचो घोव खुश. हांव सगळें पळयता तें. तुमी फक्त नाटक करपाचें चिंता. कितें म्हणटात गो सांगात मुगो बेगी. हे म्हाका कितें म्हणटा काय कितें गो. ना गे सायबिणे. करी आमी नाटक. भजन शिकूंक पावली ना नाटक तरी करया. हें मात सारकें. भजन शिकूंक पावली ना म्हूण गोलान हो चालयता आनी वाल्यार भुरगीं चालयतात. असली लोट दिसता जेन्ना आनी लुलडी म्हणून चालयता तेन्ना लोट दिसना. तुका भेटली म्हणून चालयता तेन्ना लोट दिसना. बेसा गायची सारकी उलयलें. बेटेन कितें आयकून कोण जाणा. म्हणटा नाटक करप कसलें आनी आमकां शिकयतलो कोण. हें पळय. महाभारत नाटकाचें पुस्तक आनी हें शिकोवपाक आमकां पणजेच्यान डायरेक्टर येतलो. नांव कितें तेचें. महानंदू नायक. आवयस तो पड्ड्याची दोरी आमच्या गळ्यात घालना मुगो. नाटक जाल्यार उलयनाका. आतां टीव्ही लक्ष कमी दी आनी नाटकाचें चिंत. ह्या नाटकांत सगळ्यांनी भुमिका करपाच्या. हें महाभारत नाटक जाल्यार बायलो कशी करतली. हें खासा बायलां खातीर न्हय. दादल्यांची पात्रां बायलांनी करपाची. करया गे मम्मा आमी. मज्जा येतली. मज्जा येवपाक शिगमो रयता. मम्मा पात्रां कशी वाटपाची तें मागीर. पयलीं नाटकाचो नाल दवरपाचो. नाटकाचो नाल तो खंय मेळटा. नाल दवरून मूर्त करप गो. पुनः मातशें घरा वच आनी एक नाल घेवन यो. ना गे आमगे नाल हाडूं लावं नाका. म्हजी माय पयल्यार खातली ती म्हाका. आदी हांव चड नाल वापरता म्हणून पेचारता. रोस मातसो पातळ जाल्यार तुजो पोत चाळवता. रोस केला ती पेज करपाचो म्हणटा. आसूं तर बाय ताची घरा वच आनी नाल घेवन यो. हाडून पळय आं. फ्रिजान मुगो जिलेबीची काज आसतली ती हाड. बरें मम्मा. जिलेबी पुनादा तुका आनी एक चेडूं जालें काय कितें गो. उरता कितें कोण नाका. म्हाका जिलेबीच कित्याक पेले कित्याक नाका. चेडूं जालें की जिलेबी वाडटा. पूण बायलांच्या नाटकांत जिलेबी. म्हणल्यार नाटक करपाक ठरलें तर. म्हणून नाल हाडपाक धाडला न्हू. म्हाका सांगात मुगो कितें तुका ठरयलें तें. आगे सवित मावशे आमी महाभारत करता. साखर भात भुरगी साखर भातचो.
चवथीक तुम्ही नेवरी केल्यो आणि म्हाका विकूंक बसयले अर्दी नेवरी आयलो आणि कुत्र घेऊन गेले अर्दी कावळ्याने मेले आणि तुम्ही सगळ्यांनी म्हटले नेवरी हांवें खाली म्हणून आगे शाकलबाद ना आम्ही महाभारत नाटक करतात नाटक नाटक अगो तिका आधी ऐकू पाय ना ती तर तू आणि ललदानी नाटक नाटक करू नका आगे आमचे नाटक करत थारले करूया आम्ही नाटक हांव एका पांयार तयार आसा भजनाकूय अशी एक पायार तयार जाल्ली हेजे वांगडा मास्टर अड्डून अड्डून एक पायान धावलो आता डायरेक्टराची पाळी ओ बैणादो कितें कोत्ताय गो Oh Maria Pistache. खंय आशिल्ले गो आयज महिला मंडळाची पोस्तां आनी म्हाका कोणें आपोवना कुंदा हाका कितें आपुना हांवें तुका मुद्दम सांगूना गो तू तुजी बेश्टी कामां सांगता न्ही न्हू मुगे आनी कसली कामां गो आतांच दुकरां गोण घालून येयला हांव आनी बॉस्का केसली आमी नाटक करता तू काय नाटकान पात्र करचें ना कित्याक करपाना म्हाका तियात्र चोवपाक आनी करपाक खूब खोशी पूण हें नाटक तें लेगीत मराठी मराठी तें मात जमपाना म्हणून सांगलो तुका मम्मा हाडलो नारू हाडलो शाब्बास रेडी आसलो हय आसलो कितें म्हणटालो घरांतलो नाल व्हरता तो महिला मंडळा भीक लागले काय म्हणी चल दवर तो नाल पुस्तकूय बी दवर सिया भायर वचून चार फुलां घेवन यो हो नाल कित्याक आयज नाल दवरता नाल दोत्ता म्हटल्यार तुगे व्हडले कॅलेंडर हातानूच नाल घेवन आहले आगो मारिया नाल दवरलोक म्हणल्यार मूल तुका मूल तुगे जिबली जागे आदळ ती कोणादा तूं सांग आयच्यान एसायक सुरवात करता मम्मा ही घे फुलां चारू हाडल्या आनी नाशिल्ली तुवें सांगलें न्ही चारूच घेवन या म्हणून चार हाड झाले आमी चारू हाडटा आवटेच सिया तूं आवटे गो मम्मा पळया ताका आसूं तर चलत गो मूर्त करया कोण तरी मोऱ्यान येवन पुस्तकाची नाल्लाची पुजा करात पळया तूं अध्यक्ष तूच कर बरें साची ही कास हातान घे आनी सगळ्यांक जिलेबी वाट साची ही वाटूंक जाता गो रिकामिकास म्हाका दिया चाटो कितें गो मारिया तुका हांव आनीक जिलेबी घरा हाडून दिता ओय तेच जाल्यार साची रिकामिकास वर आनी भायर काळ्या सुण्या घाल चाटो तेका आता तालीम केन्नाच्यान केन्ना म्हळ्यार फाल्यांच्याच सुरवात करपाची न्ही गो कुंदा हय उत्सवाक काल्याक थोडेच दीस उरल्या हांव डायरेक्टराक आयजू फोन करता एसाय खंय मारप देवळा नाका बायलांनी सदां देवळा येवपा मेळची ना कोणाचे तरी बालगांवान घेवया शर्मिल मावशी तुमचं बालगाव मोठाच मगे होय सारखें आणि शर्मिलाचे घर मदीं आसा सगळ्यांक लागीं म्हाका कांयच ना तुमी येवन मारात येसाय म्हजो घोवास्त बाय माय मातशी कटकट करतली पूण आसूं तें हांव पळयतां तुमी येया फाल्यां जाली तर फाल्यांच्या नाटकाची तालीम सुरू हय म्हळ्यार पुस्तक दवरलां म्हणून 2 शब्द वाचूंक जाय कोण एकटें म्हऱ्यान येवन वाचात न्हय 2 ओळी तूं अध्यक्ष तूच वाच सगळ्यो गजाली अध्यक्षानू करपाक जाय अशी ना कोण एकटें वाचात न्हय हांव आसता म्हाजी मलाती बरी आशा वा हिचें नांवूय आशा आनी हिगेली मराठी बरी आशा कितली बरी आसा ती भजनाच्या मास्तरान पळयल्या तुजी कान कितली बरी आसा तेही ताणी पळयल्यात सारकें हांवूय तेच सांगता कितें आयकलें कोण जाणा तूं वाचता मगो चल वाच बेश्टो वाच नाका वाचता
वाच तर शोकुनीचेच वाच. म्हाका मराठी गमना ना जाल्यार हांवूच वाचपाची. हांव वाचता सगळें आयकात आं. हा. लाजा 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 दुर्योधना लाजा तूं जोनाल. कितें वाचताय गो सारकें उलय मगो. आलिया हांव कितें वाचता तें तूं आयक. वाचूनी गो तेका वाच गो तू. दुर्योधन लक्ताचा एकही थेंब न शांता लक्ताचा एकही थेंब न शांता. दोनदा कित्याक म्हणटाय गो हिंगा एकू बेटी हा. मारिया तू म्हाका कितें म्हणटा काय कितें गो. काय ना गे हांव म्हणटाली तू हिच्या बरोबर बरी वाचतेली. वाचतलें जाल्यार हांव कितें हिचे भशेन लुलबे. पुनादा फुडलें वाचूंक जाय काय नाता. वाच वाच मारिया मदीं उलय नाका. लक्ताचा एकही थेंब हे वदोळ आयकले मगो मुका वयले वाच. एकही थेंब न शांता तुला बोलूनच्या शमलात बनवीन. कोलूचा कोणा नाही हुंच्या सुड्या नाटो काढलाय गो. बोलूनच्या बोलूनच्या पळोवया कुरूंचा ते बोलूनच्या बोलूनच्या. कितें कोत्ता हे कोलूंच्या कोलूक केशें. आलिया तुवें म्हाका कोलूक म्हटलें तूं दुखली. तू आमच्या दुकरावयल्यान दुकरीन म्हणटा तेच जाल्यार तू दुकरीन तुगे गोरका दुकोर. तूं म्हजी घोवातल्यान वली हाडटा गो. तुम्ही झगडू नाका गो. तुजी चूक. तुवें ह्या लुडब्या कितें वाचूं दिलें. तू अध्यक्षा कित्याक दोश ती तुगे भेड्डेर. शर्मिला तुजी चड जाता. कुंदा पळय गो ताका. पयलीं ह्या मालियाक पळय आनी म्हजी घोवाक दुखोल मुतलाच कशो. तोंडान पळयलें मगे मम्मा डॅडी सांगता तें सारकें. ही बायलां झगड्या शिवाय कांयच करूंक शकना. तू मागीर राव गो सुंदरे. आतां तू म्हजे कडेन झगडू नाका. हांव बायल न्हय चली. या मारिया सगळी सुरू केली. हे सोदा सोंड फोडटेली. आता म्हज्या घरी येऊ नका. तुज्या आंगार येवपाक हांव कितें जोराळ गो. जोलालूच तूं मलेरिया जाता ती जोलाल. तू पोचून म्हाज्या वाटेक येयलें दाखयता. नाटकांची तालीम सुरू जावच्या पयलींच झगडी जाली. तांकांच मागणी आसा तांकांच कुरीक नाटक. झक मारले आनी अध्यक्ष जाले. अध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिता. चला घरात म्हाका. कितें कितें करचें पडटा न्हय. एसायक सुरवात जाली ती व्हडली. बोर्डची झगडी पळयल्यार एसाय सुरू जावचे पयलीं बंद पडटा काय दिशिल्ली. नाटक कशें उरतलें. हांव अध्यक्ष आसतना तरी बायलांचें नाटक जावपाकूच जाय.
चल हो निमाणो भाताचो साठ कुशीक काडया. हेड आयले ओळून हे शर्मिलाची माईन सात दाबून भरली दिसता. सगळी जाणां आयते रिहर्सली येतली. आम्ही आयतो बॉलकांव साफ केलो न्हय. या कुंदाक सांग सगळे साफ केले. आतां कुशीक काडू जाय आशिल्लें. या कुंदाक सांगिले सगळ्यांक येवनी मागीर दवरया कुशी. कितें दवरया? आतां कितें भात उकडूंक लायता काय कितें? आगे असू पयली बँड वळला ते बरें आसा. आतां कान वळपाचें आसा. पुन्हा पालकां बरो खाली दिसलो न्हय. ओगी दिसना साक काडले म्हणून दिसले. शर्मिला तुवें पयली साक काडप न्ही गो. नाटक कितें म्हज्या एकट्याचें? तुमकां आयती रिहर्सल व्हरपाक दिवं? कितें दिता म्हणटा तें? च्या दित हय. च्या नाका. दिता जाल्यार पयलीं आंगान गरमी जाल्यार साक काडून. दिता जाल्यार इल्लें थंडशें सरबत दी. सरबत उदक तर विचारलें तेणे. मागल्यार दिना गो. राव हाडटा. साक काडले ते बरे गेले न्ही. डायरेक्टराक घाण दिसपा नाका. बाण दिसू नाका. अर्जुनाच्या हातीन निकतो धनुष्य बरो दिसतलो. आगे बाण न्हय घाण दिसपा नाका घाण. कशी दिसतली घाण? साक काडली न्ही. बल्कांव साफ केलो. आतां कितें सारण मारू लायता? बाकीच्या बायलांक दी कामां. सगळीं कामां आमकां सांगनाका. आगे तुम्ही आमगेर कितें करता? आमी 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 तुमगे तुजी सुने म्हण पळयल्या. सुने तुमकां कामां ना ते एक रस्तात म्हणून महिला मंडळ हेट्टा. सादो चुलीन उजो लेगीत करिना. आयते गिळूंक येता. जेविल्ले ताट लेगीत सुद्दां घाशिना. असली सून तुमकां मेळ्ळी जाल्यार तुमी वगी रावपाची. होय ना 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 आमी गेल्ली बरी गो. आब्बा म्हजी हांगासर ती साक खंय गेले? जाल्यार याद गो आमी घरा. खंय गेले सगळे साक? माकडीने धाडले दिसता आपल्या आवयगेर. शेतान गळयता घाम हांव आनी ही माकडीन आपल्या आवयचें पोट भरता. आगे मातशी शांत राव. म्हज्या घरान येवन तूं म्हाका शांत राव म्हणटा. हांव कितें तुज्या दारान आयला गो? म्हाका कितें म्हणिना मुगो ती? हय म्हणटा. भेट दी म्हणटा. कान फुटकी म्हणटा. ना म्हाका दिसलें तूं म्हाका भेट दी म्हणटा म्हणून. पळय ही असली फुटकी पुनला तुमच्या महिला मंडळान आसा. कित्याक गे म्हशी आड्डता? म्हण म्हस म्हण. चार चौगान म्हाका म्हस म्हण. हे दूध खंयचें ग म्हशीचें हाडला? दूध न्हय उदक तें. तूं आमच्या मदीं पडू नाका गो. तूं म्हजे फाटल्यान म्हाका बुरशी उतर कित्याक दिता गे? दिवपी 1000 वेळा दिवपी. सांग कितें करतले तूं? चोर खंयचे? चोर? हांव चोर? हय चोर. तूं चोर. म्हाज्या भाताचे साक सगळे आवयगेर व्हरून पावयले. म्हज्या आवयक तुजे भशेन भीक लागना म्हणून दर वेळा पोटले भरून आवयगेर धाडटा. व्हरतले. हांव म्हज्या घोवाचें व्हरता. तुजी व्हरिना. म्हाज्या भाताचे साक खंय गेले तें सांग. ते भितर दवरल्या. चल भितर आनी दोळे फोडून पळय. तुमी सांगू ना गो तिका. अगो ती उलोवपाक चान्सूच दिना. भाताची साकांनी सासून घाम काडले. कोण गे घडटाली गो? भायलो आवाज येतालो. तुमकां भायर आवाज आयलो? मागीर आमी कितें तुज्या भशेन भेटती? येता थंय आसा. लागली कुत्र्या भशेन गुडयो मारूं? हो भाय शर्मिलालो तो आमी उली मारता. आमी तुमची नवी झगडी नाका. पुन्हा कोणाक उडी जाली गो? कोणाची ना गो. मातशे मायचे आनी सुनीचे पेटले. म्हणूनच सांगता आमी दुसऱ्या कडेन रिहर्सल घेवया गो. नाका. खंय वचपाची गरज ना. हे घर तिचे एकट्याचें न्ही. तुमी मारा येसाय. त्यो सायडीची खुर्ची घेया. हांव दवरून येता. परत पेटली दिसना. माझे काळे जोय राहिले. म्हणूनच सांगता
रिहर्सलूच नाका आणि नाटकू नाका आम्ही सिरियल पळोवया गो. ते पळोवन सरचे ना आता डायरेक्टर येतलो तो येतना आणि या माय सुनेची झगडी जायत जाल्यार पुरो बेश्टी लज नाका. भितर आयदनाचो आवाज येता परत पेटली दिसता. एकमेकाचेर आयदनां सोडीत आसतली. आम्ही गेली बरी गो. भितर वचून आडोवया गो तेका. सायडीक कोणा गे भेट दे. तिने म्हाका कित्याक दुखल्ले हांवें कितें केल्लें तिका. चला रिहर्सली सुरवात करुया. कितें जालें गो तुमचें. काय ना गो तिणे म्हज्या बेणार कायलाट मारलो. हांवें तिची तकलेर तोप मारलो. हालात दुखली गो. हय पूण सकाळी भाताची साक काडून भेण वळिल्ले ते कायलाट लागून बरें जालें. मम्मा आयले हांव. म्हजे बाय आयले. सिया मुगो. ते कितले अगत हारशान पळयन नडटा. हांवें सांगलें हांव वता म्हण मुखार. ना रे तुज्यान तर आतां हांव ते शेजाऱ्याक आयलां ते मावशेगेर रे. कित्याक म्हणल्यार नाटकाचे तालमी. कितें तुका हांवें नाटकान काम केल्लें आवडचें ना. ना ना हांवें घेवंक ना खऱ्यांनीच तुज्यान तर. हांव बेश्टें हाका प्रॉम्प्टींग सांगपाक आयलां. चल सगळीं बायलां पळयतात म्हाका. बेश्टी म्हज्या मोबायलार उलोवप वयर काडटली. चल दवरता. कितें गे थंय पळयतातशी म्हाका. पळयता तू कोणा पिशा काडटा तें. फोनार उलोवन कोणा कडेन उलयता गो फोनार त्या. थँक गॉड आयज हे भेटेन आयकल ना तर. सौम्या जालें मुगो तुजें उलोवन. चल आतां रिहर्सलीक सुरवात करया. पूण तुजे डायरेक्टर खंय आयला. मम्मा डायरेक्टर आयलो. तो चुकून आमगेर पावलो. हांव घेवन आयला ताका. हो पळय. येयात बसा. हो दादलो बाय कसो दिसता. थोडे दादले दिसपाक कशी असता बायजण कशे. तुका येवपाक त्रास जावना न्हय. ना ना पात्रां म्हटली. हय आप आपली नांवां आनी पात्रां सांगात गो डायरेक्टराक. सोविता तूं पयलीं नांव घे. घेता. तुळशी म्हऱ्यान रावून केलो सुर्याक नमस्कार. आगे राव राव मातशी राव. ऐकूले. तुळशी म्हऱ्यान रावून केलो सुर्याक नमस्कार. तुळशी म्हऱ्यान रावून आगे घोवा नांव सांगता. घोवा नांव कित्याक. तुजें नांव आनी पात्र सांग. कितें सांगता गो. माझे नाव सविता आणि हांव भीम. या या. माझे नाव पूनम हांव दुर्योधन. माझे नाव पुष्पा हांव गांधारी. माझे नाव आच्या आणि हांव चकुनी. चकुनी म्हजे मातशो जिबलेचो प्रॉब्लेम. तेन्ना कितें जालें हांव ल्हान आसतना जिबलेन पडलें आनी जिबलेची शेतींग हाडली. म्हजें नांव शर्मिला आनी हांव दुशासन. म्हजें नाव सुधा आनी हांव धृतराष्ट्र. यो यो. म्हजें नांव सिया अध्यक्षाचे व्हडले चली आनी हांव कर्ण. म्हजें नांव कुंदा महिला मंडळाचो अध्यक्ष आनी हांव अर्जुन. म्हजें नाव सौम्या आनी हांव द्रौपदी. म्हजें नांव साची. नाटकान आनी रोल ना म्हणटकीर हांव प्रॉम्प्टींग सांगतालें. गुड.
व्हेरी गुड. नाटकान हे एक महत्वाचे काम हा. चला तर आम्ही आता रिहर्सलीक सुरुवात करूया. सगळ्यात पयलीं सांगता नाटकाचो पयलो नियम. फाट करप ना. सगळीं जाणां तीनदा म्हणा पळोवया. नाटकाचो पयलो नियम. फाट करप ना. नाटकाचो पयलो नियम. फाट करप ना. नाटकाचो पयलो नियम. फाट करप ना. सामकी चित्रां कशी मुगो. चला आता एक एकटे उलया. बाकीची सगळी सायडीन बसा पळोवया. ओ भयणानो, जाली SI सुरू. ए शर्मिला, तुझे टॉमिक सांभाळा, आमच्या दुकरा हाडल्यान धांवता तो. हे खंयचे पाठ? हे मारिया. मारिया हो आमगे नाटकाचो डायरेक्टर. हॅलो, केसो आस रे सायबा? कितली मोव आहात रे, सारकी चिरी साकेशी. हे नाटकान आसा न्हू. म्हाका तियात्राची खूप खोशी, पूण तुमगेलें नाटक मराठी तें म्हजे कडेन जमपाना. डायरेक्टर हे आमच्या महिला मंडळाचे एक बरें सदस्य. एका नाटकान कितें तरी वावर दिवया. बरें, कितें जाणा गो तूं? हांव हुयेली मारून ओय ओय करून दुकरा लागीं करून जाणा. ओय ओय करून एसोळ्या बायलांक लागीं करून. आनी कितें कळटा तुका? हांव दुकराचेर फार मारून जाणा. ह्या नाटकान फार ना, बाण आनी गदा आसा. संगीत कळटा गो तुका? ओय, संगीत म्हणल्यार म्युझिक. मुगे पाय मोसोंडेन मोरडान बेण वाजयतालो. तूं म्हाका सांग कितें वाजोवपाचें पळय तें हांव दुस्त वाजयतां. नाका नाका, तूं एक काम कर. तूं लायट कर. तें करूंक एकदम सोंपें. पेटोवप पलप आनी आमी तियात्राक वापरता पळय त्यो कलरींग होली. लायटिंग बिटिंग केलें जात मरे सायबा? हय जाता, पूण तुजें काम नाटकाच्या दिसा आतां तूं गेल्यार जाता. सायबा, हांव ती कोनशा बसोन तुमगे रिहर्सल चलल्यार तूं कितें प्रॉब्लम आसा? ना ना कांय ना, बस तूं. सायबा, हांव हिंगा बसोन तुमगे चोयतां नाटक. हो मुगे लाडू खंय गेलो काय तो? मेवना. हांव हिंगा बसतां. बस बस. यो गो, पयलीं कोण येता? कर्ण यो. हांव कर्ण. यो, अशें यो आनी उलय. साची प्रॉम्प्टिंग दी. मम्मा, पाया पडटा. कर्ण अर्जुनाच्या पाया पडटा. उलय. कुंती माते, मी आहे राधेय. गुड, व्हेरी गुड. मी आहे कर्ण. गुड. हा कर्ण आणि तो अर्जुन एकाच मातेचे पुत्र असूच शकत नाही. फुल लाय, फुल लाय. मारिया, मधी उलो नाका गो. सॉरी सॉरी सॉरी. काय सिया? तू तुगेले पोत्तून उलय. माते, हा कर्ण आणि तो अर्जुन एकाच मातेचे पुत्र असूच शकत नाही. असूच शकत नाही. असूच शकत नाही. राक्षीने तोंड उघडे घालून कोणाक पळयता? सांग मुगो फुडले. सिया, जाल्यार ताका सांगपाक कळना? हांव समजले तुका पाठ आसा म्हणून. उलय. अर्जुन माझा बंधू नाही. अर्जुन माझा बंधू नाही. मी आहे सूतपुत्र. 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 मम्मा, या चुडीदाराची सूत आयता मगे. वॉशिंग मशीनान घालना का? हातानूच उमळ. मोदींची सुद्धा कित्याक काडपाक गेले गो तूं? उलयता उलयता हाताक लागली ती. आता कुशीन बस आनी पुस्तक घे आनी वाच थंय. कोणादा? तुगे व्हडले कॅलेंडर बरें उलयले मगो. बाय सिया, हिंगा यो, हांव तुका बक्षीस दितां. बक्षीस दी. हो घे रुपया आनी त्या पोसऱ्यार वचोन कुरकुरी खा. दुसरो यो. दुर्योधन यो. बरें दोनू कोण? पोना. फायट पोना, फायट. कर्णा मित्रा, आवाज वाडय गो. कर्णा मित्रा, सख्या भावासमोर युद्धात उभा राहिला. मी तुझा जळाय. मी तुझा आभारी. शर्मिला, धूप घाल मुगा. चड जाल्या तुमचे. मायकडे झगडून हांव तुमकां जागा दिता आनी तुमी म्हाका ऑर्डरी सोडटात. चल गे, साडी घालून जळारी मार. द्रौपदी यो गो. डायरेक्टर, तुजे लागीं
कुत्र्यांना पोतून जोडी येयली कुत्र्यांना नाही गो पुत्रांना कुत्र्यांना म्हजे स्क्रिप्टेड कुत्र्यांना म्हूण आसा खरेंच हे अध्यक्षान सारके झेरॉक्स मारूंक ना दिसता सवाय मेळटा थंय धांवल्या अध्यक्ष एका माझी दुसरी स्क्रिप्ट दिया बरे डायरेक्टर उलय गो महाराज आपल्या पुत्रांना आवरा डायरेक्टर एक मिनिट आ म्हाका फोन आयलो आवाज बी येवना मुगो व्हायब्रेटराचो आसा तो हॅलो रिहर्सरी कस रे ना ना हांव प्रॉम्प्टिंग करता तुज्यान तर डायरेक्टर आयला ना दादलो न्हय बाय ती आतां शपथ घेवंक लायनाका चल दवरता कितें गो समया मोगाच्या उज्यान पडोन तुज्यान कोत्ता पळयात सगळ्यांक सांगता रिहर्सल चालू असताना मोबायलार मात उलोवप ना फोन म्हणटा तो हातीन घेवप ना बाकीच्यांचे बरे आसा पण घोच आयल्यार घेतली हा केन जाल्यार तो आमकां केस्ट्या दुरून घरा व्हरतलो तो परतो रिहर्सलीक धाडचोच ना गोवाचो मात घेयात डायरेक्टर म्हणजे मायचो फोन येयला घेऊ घे हॅलो माय कितें गे आयज धुयेचो उगडास येयलो केशी आसा आ हांव आसा बरी तुगे जावय कायतान आसा बरो तें कितें जाला जाणा माय राती बरो पियोन येयलो तो आनी म्हाका गाळी घालपा लागलो हांव कितें ओगी रावता तूं जाणा आसतली मगे माय हांव पायचे घेना आसलेले ते हांव हेचे घेता आनी एक हॉपर मारले की दुकरा खोपीर उडयले माय हांव रेसेलाक आसा हिंगे गे ती नाटक कोत्ता बायलां वय गे आमी इगोर्जेची हेस्तां कोत्ता पळय ती तियात्र पळय तूं चोवपा येतली केशी पोशीन यो मगे आनी देंवता तेन्ना कंडक्टराक सांग तूं पोश दितो म्हणून बरें दोत्ता सॉरी डायरेक्टर मुगे मायचो फोन म्हाका आनी कोणा फोन येवपाचो ना घोवा सुद्दां येवपा ना कित्याक ते दोडी राडो मोबायलूच ना घोच आयल्यार घेतला तो न्हय फोन एकदा सांगले मुगो घे म्हणून यो आता तूच या आनी उलय कोण गो तू म्हणून सांगली ती तूं तर आस म्हणून यो उलोय हास्ट मारिया मातशें आतां उलोवप कमी करा पुत्रा पुत्रा दुर्योधना पुत्रा पुत्रा दुर्योधना कितें कोत्ताय गो सोदा आत्ते पत्ते आत्ते तेच तेच उलयता सारकें उलय आगो फुडलें तें साची सांगू नाका सुद मावशे तुका फोन आयला घोवाचो दिसता घे डायरेक्टर आमची ठरला न्ही घोवाचो आयल्यार घेतलं जाता म्हणून घे घे हॅलो कितें रे ऑफिसांतल्या भायर सरलो आरे हांव रिहर्सलीक आसा बाबूक मरे सुरेखाक दवरला आं आनी एक ऑफिसान सगळ्या सांगा तुजी बायल नाटकां आसा म्हणून आं आनी येतना मरे 2 दुदापोती हाडा एक बाबूक आनी दुसरी तुका नाका आं आनी म्हज्यान पयलीं जर घर पावलो जाल्यार तो दोनी पोतयो मरे आलिमेच्या तोपान गॅस येता पळय चल बरें नोटा घे गो सगळें उलय आता पुत्रा दुर्योधना शी वास मारलो तो मिक्तो पळय वयर आयला तो शर्मिला मावशे पळय गो ताका नाका नाका म्हजी मायची चुरतो धांवलेल्या तो आंगार येता आनी ताचे पयलीं म्हजी मायू येतली ते टॉमी हांव चोयता तो आमच्या धुकरा हाडल्यान धांवता तेन्ना ताणें फातो शेवटिल्लो तो म्हाका चोयल्यारूय कडकडटा सोदा तूं तुका उलय पत्तून पुत्रा पुत्रा दुर्योधना हट्ट सोड पुत्रा दुर्योधना हट्ट सोड सोड हा हट्ट कितें जालें गो मारिया आयज टॉमी बरो मुडान आहलेलो अशी म्हाका चोयल्यारूच तो भिता आनी हांवूय बी नाटकाच्या मुडान आहलेलें घे होमचेर चोडोन ओडू लागलो आनी कितें मागीर माया हातान लाडू आहलेलो एकू भेडा बरोबर मारला आनी कितें कोणी टॉमीचेर फातर मारलो जालें सासूबाई येयली ना भयण्या आमी घरा कोण
बेगीन सांगा कोणी मारला तो फातर? हातोर मारून बोकान हातोर गे. तुमचे तकले नासा. रस्त्यात महिला मंडळ. मातशे तोंड सांभाळून उलया. तू कोण ग म्हाका सांगपी? हांव वयकडच्यान एक ना लेगीत एक कुत्रो लेगीत हाडूंक ना आनी आसा तेजेर तू फातर मारता? हांवें मारलं फातर बरी आसा मगे तूं. तुझ्या बघा तेजेर कोणूच फातर मारचो ना. चल या आगे त्याने मारू ना फातर. तू वगीर राव रे बाय जाणा. आगे तू डायरेक्टरा बाय कर म्हणटा. हय इतल्या मदीं इतल्या बायलां मदीं दादलो असो झालो ना बायजण. शी किती बाय न्ही शर्मिला कशें दीस काडटा गो तुवें पाहिले वांगडा. हय रे बायजणा तू म्हाज्या मेरेन म्हाज्या सुनेक भडकायता. दाखयता राव तुका. म्हाका मारले तिणे. घोवान एक दीस हात सुद्दां उबारलो ना म्हाजेर आनी हिणे मारले म्हाका. आगे तू भंय मगे. हय दादलो न्हय बायलूच हांव. म्हणल्यार तू डायरेक्टर आनंदू नायक न्ही तर? ना हांव ताची बाय. पूण तेच्या जाग्यार तू कशी आयली? तो सद्दां बायलांची नाटक करपाक वतालो म्हणून दुबाव घेताले हांव तेजेर. तो बायलां मदीं वचून कितेंशें करता तें पळोवपाक जाय आशिल्लें म्हाका म्हणून आयलें हांव ताच्या जाग्यार. हे तुजी घो खबर आसा? हय ताणेंच सांगलें म्हाका तू दुबाव घेता मुगो म्हजेर मागीर तूच वच आनी पळय हांव बायलां वांगडा कितलो पासेस काडटा तो. शी खरेंच गे बाबा खूब पासेस काडटा तो. चला चला वता हांव वता. खंय वता? आमच्या महिला मंडळा कडेन तुवें फटिंगपणां केल्या. आतां तुका ख्यास्त मेळटलीच. ख्यास्त कसली ख्यास्त? आता हे बायलाचे नाटक तुका वचोवपा पडटलें. आई गो. अजून कोणूच नव्हता. या बायलांक म्हणून वेळाचें म्हत्व म्हणटा तें ना. शी हांवूय एक बायलूच दिसता. हेंच्या बरोबर रावून हांवूय एक बायल हेंय विसरलां हांव. बालगांवांतली रिहर्सल पोरसान आयली आतां. डायरेक्टर आय रे तुमी. तू केन्ना आयलें गो? बदल हांव त्या झाडा वयले पेर काडून खाताले. तुमकां दिवू? नाका नाका म्हाका नाका. दिता गे. म्हजे कडेन मीठ आनी मसालो लेगीत आसा. तातूर बुडोवन बरें लागता. बऱ्यो रुची आसा मगो तुका? हय डॅडी तशें म्हणटा आवय भशेन रुची आसा म्हणून. साची पावले गो तू? डायरेक्टर तुम्ही पावली? पळय बरो आसा न्ही हो जागो. बरें शेणूय काडला. सकयल बसपाक त्रास ना. आमगेले हे म्हणटाले इतकी नाटकां केली पूण पोरसान मात केन्ना केली ना. हांव मात्र त्रासांक पडलें. कितें? काय ना बाकीची खंय गे? येतली तांची कितें सुशेगाद न्हिदून उठून हलत ढुलत येतली. थोडी फोन मारल्या बगैर घरांतल्यान भायर सरची ना. साची फोन घे आनी लाय तांकां. हॅलो सौम्या खंय गो तू? यो मुगो रिहर्सली. कितें बरी ना? बेश्टी निमतां सांगू नाका. म्हजी आनी खोटी शपथ घेनाका. आतां तू खंय आनी
दीसभर फक्त तो मोग लव आणि ते प्यार पेर पळय बरें पिकला ते पळय आगे तुका सांगता कितें हांव आनी तूं त्या पेरा कितें पळयता आयकता तुमचे ते चेडू आदीच सुबेज आजू थंय ताका कोण सांगतलो तुमकां हांव एक गजाल सांगपाक विसरलें हांवें रिहर्सलीक लागता त्यो गदा आनी बाण हाडल्या नाटकाक अजून इतलो कळाव आसा मगे आतां इतले बेगीनूच कित्याक हाडल्यो त्यो आमदारा कडेन गेल्लें हांव तो म्हणपा लागलो नाटकाक न्हय रिहर्सलीक लागता ते लेगीत दिता म्हणलें फायदो घेवया तो भाडें पडटलो ताज्यो ताज्यो वस्तू हांव ताज्या ताज्या घरा दिवन आयला कोण येवना गो पळयलें हांव मातशें न्हिदता आशिल्लें रांदता आशिल्लें दोनूय एकूच वेळार रांदूं जाय गो दनपारचें आनी दिसाचें पळय आमी हेजे कडेन कांयच रस्त्यार उलयना ते बरें जालें सविता गदा आवडली मुगो आवडली पूण कितली जोड गो ती म्हजी परस तिका चड वजन आसा कानार मारून खान मोडू आसा डायरेक्टर नाटका दिसा ही गदा आमी माचयेर लोमकळावया तुका ही गदा म्हळ्यार देवळांतली घंटा दिसल्या गे कांट दिसूना वर्सान दिसता जाल्यार पळय मातशी ओगी रावा तकली खावं नाका म्हजी पाव नाका पदेर खंय आयला कोणाक जाय पदेर तुमच्या पोरसा रिहर्सलान तूं खंय आशिल्लें गो हांव घोलानच आशिल्लें ही दोगांय आमगेरूच आशिल्लीं हांव तांकां म्हज्या लग्नाच्यो अल्बम दाखयताली तुका आमी अजून पावोवंक ना दिसली सगळें काम करून भुरग्या बाळांच्या जाग्यार घालून येवं नाका मम्मा तू तुझं धनुष घरान विसरली वो तुझा वो म्हजो आवय आनी तूं बाळांनी खेळटाली काय कितें गो एकामेकाचे दोळे फोडून घालशीत मम्मा डायरेक्टरा ती सकाळची गजाल सांगू कसली ती गे डॅडीन तुका बाणांनी मारली ती गजाली भायर सांगिना ना तुज्यान तर चल हांव आशी मावशेले पोरसान पावलें शर्मिला मावशे बॉलगांवांत झगडी जाली न्हय म्हणून रिहर्सल पोरसान दवरल्या डायरेक्टराक बरोच मार पडलो सोमती ती बायल म्हणून कळ्ळी म्हाका खबर आशिल्लें ती बायलूच म्हणून चल दवरता शी फोंडान पडपाचें बरें ना म्हणी मुगो तूं हय तकली जड जाल्या त्या रिहर्सल मार पडूंक आसा आदीच जव पडटा माटो कोण बांदतलो तुमी मुगो सगळे पोन्ने साडयो घेवन या आमी वयर बरे सारके न्ही डायरेक्टर बानात जाय थंय बानात चला आता रिहर्सलीक सुरवात करूया मारया येवत ना गे ताजें आनी नांव घेवं नाका गो ताज्या खातीर बालकावांतली रिहर्सल पोरसान आयली चला आमी करुया सुरवात परत एकदा सांगता नाटकाचो पयलो नियम फाट करप ना 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 चित्रां कशी चला करा सुरवात पयली म्हजी घे आं ही गद खाणार घेवन बरी उमेद आयल्या उलय तर बाकीचे कुशीक बसात गो साची यो प्रॉम्प्टिंग दियो सांग गो साची उलय ज्या हाताने पांचालीच्या केसांना धरून ओढत येतवर आणले ज्या हाताने पांचालीच्या केसांना धरून ओढत येतवर आणले ज्या हाताने पांचालीच्या केसांना धरून उलय मगे साची हांव ही गद काढून तुजी तकल्यार मारतलें हांवें कितें केलां कितें केला कितलो वेळ जाले हांव ही गद खाणार मारून आसा प्रॉम्प्टिंग कोण सांगतलो सांगले मगे केन्ना सांगला हांव कितले वेळ हांगा तो उबें आसा आदीच ही गद जोड लागता साची पात्र पळय आनी प्रॉम्प्टिंग कर गो
तुका खबर आसा मग तिका ऐकू येना म्हणून तिच्या मऱ्यान वचून सांग तिका ये डायरेक्टर म्हाका नाटकान प्रॉम्प्टिंग नाका हांव सगळें तोंडपाठ करता. तशें जाल्यार म्हाजेर आनी साचीचेर उपकारूच जातले गे बाय उलय आता सांग गो सची. ज्या हाताने पांचालीच्या केसांना धरून ओढत येतवर आणले ज्या हाताने पांचालीच्या डायरेक्टर बेश्टे पांचाली म्हणू गाय आदित्य पंचोली म्हणू ते कितें सांगता पळय तेच म्हण. बर ज्या हाताने पांचालीच्या केसांना धरून इतवर आणले ते हात मी मुळासकट उपटून काढीन. ते हात मी मुळासकट उमटून काढीन. उमटून नाही उपटून उपटून मराठी दी. तू म्हाका सांगत ग कालची पोरां म्हाका सांगू लागली तुका महाभारत आणि भीम म्हणल्यार कितें तें खबर आसा गो. भीम पळयलो गो तुवें ना म्हाका पळय. एक डायलॉग मारतली आणि 4 गजाली सांगतली. चल गे कुशीक बस आणि डायलॉग मार. किती कुशी रावून कर म्हणटा गो ती. कुशीक रावून डायलॉग वाच म्हणटा ती. पयलीं सांगू जायना आशिल्लें गद घेवन म्हाका इतली वेळ हांगा उबी दवरते आजूय इको असोच मार पडला पुरो. कितें म्हणटा गो ती काय म्हणटा कुशी बसून डायलॉग वाचता म्हणटा. वाच. गांधारी या गांधारी न्हिदल्या. पुष्प मावशे कोण एंट्री आयली. कितें जालें? आगेत गे एंट्री आयली म्हणटा. आयली एंट्री? बरें. आगे परत न्हिदता कितें एंट्री आयली तुजी. डायरेक्टर आपय तुका चल उठ. जागा हो दुर्योधना जागा हो. तू पहिली जागी जागे. आगे नाटक जायसर रातची टीव्ही सिरियल पळोवप सोड. तू फोनार उलोवप पयली बंद कर ग. आता मदींच मजवळ काडनाका. अगो ती उठना गो चला पुढे वरा. पुढे आणि खंया बालगावातली पोरसां आयली. आता आनी काय शेतांया. काय सायबा अगो फुडें या म्हटल्यार रिहर्सल फुडें व्हरया. द्रौपदी वस्त्रहरण घेवया. गांधारी आणि धृतराष्ट्र एका जाग्यार बसा. हो धृतराष्ट्र बसतलो पूण ही गांधारी न्हिदतली. उदक मार तिचे. थंय शायटीत कोंबड्याक पिवपाक कत्तेन दवरला तें मार. चला बाकीची सगळी खेळाक बसा. कसल्यांनी इस्पिक्यांनी मम्मा आग घेवन यो. अगो इस्पिकांनी न्हय द्रुत क्रीडा. कसली क्रीड म्हणटा ती पिडा. द्रुत क्रीडा म्हणटा द्रुत क्रीडा. शकुनी तुका खबर आसा न्ही कितें करपाचें तें. हांवें टीव्हीर पळयलां. हाताक हात घासपाचो आनी दुर्योधनाक कितले जाय काय विचारपाचें. बरें तर चला करा सुरवात. मामा 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 हाती मामा फुलं मारता गो. ए साची शालते सांगू गो ताका. मामाश्री आनंदी आनंद. मामाश्री आनंदी आनंद झाला. सर्व पांडव कौरवाचे दास झाले. आता या पांचालीला दासी करा. शांत हो दुर्योधना शांत हो. ती द्रौपदी तुझ्यावर फिदी फिदी असली ना आता बघ ती तुझी दासी होणार. हे घे. झाली द्रौपदी दासी झाली. नाही द्रौपदी दासी झाली. नाही द्रौपदी. दासी झाली. उलवडी मुगो भुजडाला मारपाक दिना. उले उले नाही द्रौपदी दासी नाही. इंद्रप्रस्थाची साम्राज्ञी आहे ती. सारखे मुगो बा. हाय गे मम्मा. मम्मा बरी उलयता तू. हांव डॅडी वचून सांगतलें. पयली डायलॉग कोणाचो तो सांग. करे सिया तुझो. मुजो डायलॉग बेगीन सांगूंक कळना. मदींच मम्मा मस्को कित्याक मारता. चुप. कितें कराकशी रे. मम्मा पळया ताका. हांव डायलॉग सांगता तुका. चूप अर्जुना साम्राज्ञी कुठली. चूप अर्जुना साम्राज्ञी कुठली. ती आता दीड दमडीची दासी झाली. दुःशासना जा आणि त्या द्रौपदीला फरफटत या सभागृहात घेऊन ये. भीम तुझे डायलॉग. कितें आयकूंकूच आयलें ना. खंय पावल्या तेंय कोण जाणा. उलयता आतां कितें तरी.
थांब दुःशासना, त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत. कुठे आहे? कुठे आहे ती द्रौपदी? कुठे आहे? आज तिचा घमेंड उतरवतो. यापुढे कुणी स्त्री पुरुषाचा अपमान करणार नाही. कुठे आहे? कुठे आहे ती द्रौपदी? गांधारी, सभागृहात काय चाललंय गांधारी? गांधारी निधल्या ही नाटका दिसा आमकां न्हिदयता दिसता. पुष्प उठ मुगो, डायलॉग मार. जागा हो दुर्योधना, जागा हो. न्हिदू तेका, तुम्ही फुडले घे गो. आता हांव सोमण्याक म्हणून हाडटा. अगो मागीर हाडजो. यो गो सोमण्या, ये पुढे ये. दासी द्रौपदी, पुढे ये. धावा 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 माता गांधारी. डायरेक्टर, गांधारी न्हिदल्या. तीच जाग्यार कोणा फूल मारू? तुझ्या बापायक मार. ए, तू म्हजो बापूय वयर कित्याक काडटा गे? कुंत कितें चल्लां? तू कितें विचारता कितें तर? म्हणून बापू वयर काडप? तुका सांगता, हिका दिवपाक जे पयशे काडला ते हांव दिवचे ना. दिव नाका, तू फुडलें उलय. ह्या पतिव्रता द्रौपदीची अशी विडंबना कोणी रोखू शकत नाही का? मी तर एक पतिव्रता. कोण प्रतिव्रता? आता मुजोच मुगो. राक्षिणे केन्ना सांग पारावला? आता म्हाका खबर आशिल्ली म्हणून सांग. हा, उलय आता. कोण पतिव्रता? पांचाली? पतिव्रता हा शब्द तुला शोभत नाही. सविता मावशे, डायलॉग मार. कोणा मारू? आगे डायलॉग मार. स्वतःच्या शब्दाला आवर करणार. सभागृहात काय चाललंय हे मला कोणी सांगेल का? तेकानी कोण सांगतलो? हाजी पायल न्हिदल्या. शी, पुष्पा भिलयताय. डायरेक्टर, हाचे जागे दुसरे घ्या. सुद मावशे, फोन आहे तुझ घोवाचो घे. डायरेक्टर, आमची ठरलानी घोवाचा आयल्यार घेतलं जातं म्हणून. बरें घे गो, पूण तुझ्या भावाचो फोन त्याच्या मोबायलार सगळो. माझे कडेन मोबाईल ना म्हणून हांवें ताका सौम्याचो नंबर दिला. बरें उलय आता. हॅलो, कितें रे? काय ना, चाळवला म्हजे. ज्याचे कडेन डायलॉग आसा तीच न्हिदल्या. आनी एक रे, पावलो तूं घरा? बाबूक मरे सुरेखाके दवरला. आनी गॅसीर मरे बाबूचें सत्व गरम करून दवरला. मातशी बोमान घालून दी ताका. बरें बरें, सोम्या सोम्या फोन घे गो. डायरेक्टर, म्हजो डायलॉग परत घेता. बरें घे. या सभागृहात काय चाललंय हे मला कोणी सांगेल का? सुद मावशे, परत तुझ घोवाचो फोन. डायरेक्टर, आमची ठरलानी. परत परत तेच याद करून घेऊ नका. घे आता. किती आवाज हाड रे? कितें? बाबू हगला? मागी धू मरे, म्हाका कित्याक फोन करता? कसो म्हणल्यार? हांव सुटले तेन्ना बापूय जालो. बापूय जालो म्हणून हॉस्पिटलाक उडक्यो मारी मरे. तेन्ना शितो येवना. चल बरें, दवरता. ये गो सम्या. ओ बैणानो, कितें करता? ही आनी पिढा कितें आयली आता? डायरेक्टर, तू म्हाका कितें म्हणटाली? ना ना, तू आयले ते बरेच जाले म्हणटाले. तू म्हणटेलीच. पयर म्हजे खातीर तू वाटावली. हांव तो शर्मिलाचे सासमायक तर भितर वरना जाल्यार सुणो दुकराक काचो कान काडटा पळय तेश काडपाची. आसूं आता, तू सायडीन बस. रिहर्सल चल्ल्या तेंची. हांव तेंच चोवपा येयला. हे मारिया आयले की किती तरी जाता. आयजे जाता दिसता. ए सोमिया, आयज कांयच जावपा ना. शर्मिलाची सासमा लेगीत हिंगा येवपा ना. ती हिंगा येवपा जायना म्हणून हांव वखद करून येयला. कितें केला? तुगे सासमाय शेतान रोप शिकता. तिणे माडा बांदलेलो पाडो हांवें सोडला. आतां ती पाड्या फाटल्यान देंवतली, हिंगा येवपा ना. हरशी म्हण ती हांग कित्या येता आसली? नाका जाले करते मारिया. पुरो आनी तो विषय नाका पळोवया. तिची याद काडल्यार म्हजे काळजात सामकी दुख्ख भोगता. चला आता तुम्ही फुडें चला. फुडें कित्याक या? शर्मिलाची सासमाय काय हिंगा येवपा ना. आगो मारिया, फुडें या म्हटल्यार रिहर्सल फुडें घेवया गो. हे सौम्या पळय, हे फक्त त्या मोबायलार. हांव खूब उलयता, SMS करता. द्रौपदी तू द्रौपदीच्या पात्रान राव. द्रौपदी कितें दिसभर ताका इयरफोन लावन मोबायल बॉल्सान घेवन भोंवता.
डायरेक्टर तुमगेली दौरपती जीन्स बा घालना न्हू. शी सगळ्यांक म्हज्या मोबायलाचो त्रास. घरा कडेन हांवूय आनी हांगाय पायला. उलय गो आता कोणा कडेन उलो हेडफोन काडलो. आगो भिडे नाटकांतले डायलॉग उडय. डायरेक्टर तुमगे मराठी हेडफोना कितें म्हणटाय? तकली फोन. तकली तुझी नाटकांतली मराठी उलय. सांगू साची नका रे चांडाळांनो. नका रे छांडाळांनो. या द्रौपदीची अशी विडंबना करू नका. कसलो आवाज येता? घंटेचो कसो? घंटेचो तुमगेल्या देवळांतलो वाजतलो तो. देवळांतली घंट न्हय. कृष्णा धाव रे धावत ये रे. देवळांतली घंट न्हय. देवळांतली न्हय तशें जाल्यार आमची इगोजेची आसतली. कोणी मेला वाजतलो तो लक्ष दिनाका. सोमया उलय तूं तुगेले पोत्तून. धाव रे धावत ये रे. घंटेचो आवाज ह्याच वाटेन येवपाक लागला. हांव पळयतां. सोमया तूं उलय तुगेले पोत्तून. धावा धावा कुणी तरी धावा. धावय 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 धावय. मोजे डायलॉग तू कित्याक मारता गे? डायलॉग न्हय होऱ्यांनी धावय. कितें जालें? शर्मिलाचे सासमाचो पाडार हिंगा धांवन येताय. आय सायबा धावा. मारक्या 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 राव दोंग म्हणून धांवताले. खंय धांवता रे? आगे तेका उलो मार. आगे उलो मार मगे तेका. ती कितें तुजी दुकरां गो? माडा बांदलेलो पाडो केस सुटलो गे. केस सुटलो कोण जाणा. तुका कशें कळ्ळें गो? म्हाका म्हाका एक भेटे सांगले. हें म्हाका कोण कितें सांगता? ही भेड्डी म्हजी कणगां चोरून शेतान येता. हय मगे भेड्डे. सारकें. हय हय हांवूय तांकां तेंच सांगी. त्या भेटेन कितें आयकलें खूब देव जाणा. आगो तुमी सगळे हांगा कितें करता? नाटक. म्हज्या बलकान करून जाले आनी रस्त्यात महिला मंडळ. काम ना धंदो तुमकां वाऱ्यार सोडला गो तुमच्या घोवांनी. बायलां तुमी दादले न्हय. तुमी कसली नाटकां करता? खंय गो तुमचो तो डायरेक्टर? आगे डायरेक्टराक बाय काय म्हणटा? बायल असून दादलो जावन आयलो म्हणजे जालो ना बायजण. तरी म्हजे उपकार मान. ना जाल्यार एक तरी तुजे चेडूं तेजेर लायन मारपाचें. मोम्मा कितें नाका जाल्लें उलयता. तूं लक्ष दिवं नाका. आसा खंय डायरेक्टर? खूय मुगे खूय गेलो मुगे डायरेक्टर. सिया साची गो ते बिवकूट पाड्याक घेवन धांवले दिसता. आणि ते डायरेक्टर बोळान खंय धावली जाल्यार आदीच सांग नवी. शेल्ली जाल्यार पाड्यान माझी न्हीद घालेली. काय बरें न्हिदिल्लें हांव. हांव तुका उबारून साडी भरना जाल्यार तो पाडो तुजे झोळयो भायर काडपाचो. पाल्यान आमचे कोलू सगळे मोलून घातले. ते सोडा. म्हजे बाय आणि डायरेक्टर कोण? मम्मा बाय खंय गो तूं?
एक खुशयेची गजाल पयर पळय विविधाक जाल्ली ते आमचे बँड घेवन आयिल्ले तांकां एक वेलविशरान 500 रुपयाचें बक्षीस दिलां. आतां आमी नाटकाचो उरिल्लो भाग रोखडे सुरू करतात. मातशीं बायलां नडटात. आणि माचेर उजवाडूय बरो पडला. आता हेंच्यांनी मात बरो उजवाड घातल्या पुरो. मागीर हेंका कितें जाय तें करूनी. एकदां नाटक जालें की हांगासर आनी रावप ना. धा मारप हांगासरल्यान. म्हयनोभर हेंचे बरोबर कशें पासेस काडले म्हजें हांवूच जाणा. डायरेक्टर असून हांचे कडल्यान उतराय घेतली आनी हांचो मारूय खालो. आमच्या हांकाच काडून या बायलां बरोबर पासेस. ही बायलूच दिसता. ह्या बायला बरोबर रावून हांव एक बायल ही विसरना हांव. डायरेक्टर तूं भितर मेकअप करपाची सांडून हांगा कितें करता गे? म्हाका तेंच्या भशेन न्हेसपा नाका न्ही. दुसरी साडी न्हेसली म्हणटकीर जालें. गांधारी तूं आं. दोळ्यांक कपडो मात लावपाक विसरूं नाका. नाटक सारकें कितल्याक सुरू जातलें? पावणी जाली नांदी जाली की जातलें सुरू. 10 बी जाय. सारकी 10 जातली. 10:30 जावपाक शकना? कित्याक गे? म्हाका बेश्ट 10चो सिरियल चुकतली म्हणून. तुका आयच्याय दिसा सिरियल पळोवपाक जाय गे. हांव कितें करता जाणा? मेकअप करता आनी घरा कडेन वता आनी 10:30 म्हणल्यार येता. काय गरज ना. चल भितर पयल्यार मेकअप कर. एक एक संग सापडल्या म्हाका हांगा. डायरेक्टर जाल मुगे तुगे तयारी. तुजी जाली मुगो. तुगे टेन्शन तूं घेनाका. हांव एकदम रेडी. ये चोय अजराचे 2 फोकस लायल्या. हॅलोजन. ओय तेच तें. आनी सकला एक दोबो दवरला. स्पॉट. ओय तेच तें. आनी तेची गुंडोवपाची गुड्डी. डिमर. हांव सकला बसोन जाय तेन्ना होली लायतलें. कितें करता तें सारकें कर आं मारिया. हांव कितें करतलें तर? तो सकला बसला पळय खुर्चेर घालून तो नारायण करतलो. ए नारायण भेट्या तोयडिऱ्या ही चोय. डायरेक्टर ओ चोय. तुगे ड्रिमर सारको घुणय आनी मातशें लक्ष दी. ही आमच्या नाटकाची डायरेक्टर. फाटल्यान कोणा चयताय बायलांक. एक तियात्र न्हय नाटक हें. ती बायलां बसल्या ती वाणांनी मारतेली. दात काडून आनी हांसता कितें हे खूब मोठ मारतलें. दात भितर घालतलें. अरे करतलो मरे सारकें. पयलीं केलां मुगो तेणें. तुवें हेच्या पयलीं नाटकान डायरेक्शन दिलां ना. मागीर ताका कित्याक विचारता तर? कोत्तलो तो. आनी हांव वयर बसून रावतलें. तूं वयर कित्याक गो?
या ड्रिमराच्यो फोली बदलू आणि हांव वयर बसून रावलें की मुखार बसल्या ती भुरगीं बॉल घालपाना म्हाका भियाताय ती. आगो बाये तुका कोण भिना? डायरेक्टर हांव भितर वचोन ती न्हेसता ताका चोवन येता. ह्या आनी ह्या पिढा आज कसो बोवाळ करिना जाल्यार पुरो. डायरेक्टर कशें दिसता हांव? तू नाटकान आसा गो? ना मागीर इतले नटून सोडून कितें आयला गो तू? नाटकान एकटान मम्मान नवो चुडीदार घेतला. इतले दीस प्रॉम्प्टिंग सांगपाक काम केलें ना हांवें. सांग न्ही कशें दिसता हांव? बरें दिसता. सारके भयणीचे लोक कशें दिसता? त्या घडये कडेन कोण लग्न जातलो? साची पळया आयच्या दिसा म्हाका तुमची झगडी नाका. एकदा हें नाटक जालें की तुमी झगडा ना जाल्यार मरा. म्हाका कांय फरक पडना. हांव हांगा आनी रावचें ना. बरें चल आतां एक नाल्ल घेवन यो पळोवया. कोणाची वोटी भरता? म्हजी भरता. तुमची वोटी तुमीच भरता? मम्मा सांगी नाटक सोंपले काय तुमची वोटी भरपाक जाय म्हणून. नाटक सोंपतकूच हांव आनी हांगा रावचें ना गो बाये. धांव मारतलें हांगासरल्यान. कित्याक स्वता नुकसान करून घेता? घेया वोटी भरून. मम्मान बरी चमक्याची साडी काडून दवरल्या. काडून दवरल्या म्हणजे कितें गो? आमगेर वार्षिक पुजा आसता. त्या पुजेक लोक मम्माची साडी घालून वोटी भरता. ज्यो साडयो मम्माक आवडना त्यो साडयांची वोटी ती दुसऱ्याची भरता. तातूंतली तुमकां एक काडून दवरल्या. ती साडी तुज्या मम्माकूच दवर म्हणून सांग. फाल्यां धुवेच्या लग्नाक कोणाची होटी भरपाक उपयोगाक पडटली. म्हाका नाका ती साडी. चल तूं आतां नाल्ल घे आनी यो. तो नाल्ल फोडून मम्मान ताचो रोस केलो. खंयचो मुर्ताचो? तुम्ही आनी दुसरें कितें करतली? चल आतां दुसरो नाल्ल घे आनी यो. हांव ना घरांतल्यो वस्तू व्हेल्यार डॅडी तापयता. हांव देवळांतलो जाल्यार हाडटा. बरें चल हाड. आगो मम्मा खंय गो तुजी? ती फाटल्यान शिरो करता. हांव देवळांतलो नाल्ल हाडटा. शिरो करता? बायलां पयले फावट नाटक करता म्हणून करता दिसता शिरो. बरो न्ही? डायरेक्टर भितर बरी न्हेसले. तोंडां सारकी धवळी केला. सोणां सामकी तांबडी गेल्या. तांकां चोवन म्हाकाय बी नाटक करपाची उमेद येयल्या. हय तुका उमेद आयल्या ती देंवय मातशी बाये. तुका उमेद येवप म्हणल्यार आमी त्रासान पडप. नमस्कार. ही बायल तुका पांय अशी पडटा? मी संगीता. मी या नाटकात 5वी संगीत करायला आले आहे. ही बायल आमच्या नाटकाचे डायलॉग शे मारता. आगो ती सांगता. हे संगीता कितें सांगता? ती नाटकान संगीत करपाक आयल्या खंय. संगीत म्युझिक म्हणल्यार म्युझिक. हे संगीता संगीत बरें वाजय सारकें काय. हे मारिया तुजे ते ढिंच्याक ढिक्याक मातशें बंद कर पळोवया. हांव उलयता न्ही तुजे कडेन. तुका संगीत सांगिल्लें गे? नाही आमच्या यांना सांगितलं होतं पण त्यांच्या जागी मी आले. कित्याक गे? स्त्रीपात्राच्या नाटकात मी यांना कशाला पाठवू म्हणून त्यांच्या जागी मी आले. पुढे आत. तुवें केलां तेंच हांवें केलें आनी त्रासान पडलें. म्हणजे राव कळचें ना तुका इतल्या बेगीन. हळू कळटलें. मारिया तिका व्हर आनी ती सकयल बसय गो खुर्चेर. राव गे. पावणी सुरू जावपाक नाटक सुरू जावपाक येळ आसा. पावणी सुरू जाले देवळात. नाल पणस आंबे सगळे. म्हाका एक सांगे तू हिचे कडेन मराठीशी उलयली? मी इकडचे आणि ते तिकडचे. हा गमले तू तिंगाची आणि वो हिंगाचो. आता यो हिंगा आणि बस थिंगा. ये नारायण घेड्या हिंगा चोय रे. ही बाय म्युझिक करा येयल्या. तिका आनी चोय नाका. तेका खुची दी. तू तुगे खुची दिल्यार तू खंय हातरार बसतेलो. तिका दुसरे ते बसल्या भुरग्यांक मार थापड आनी उठय तेका. आसता आनी कितें दात भायर काडून जेकून मूड मार भितर घालताले. आगो मारिया मातसो विश्वास दवर गो त्या बाबड्याचेर. तू हे म्हाका सांगता. तूं कितें आयल्या तर? आतां मदींच म्हजे वयर काडनाका. चल हांव भितर वता. गणेश पुजा दवरल्या जाल्यार आरती करून येता. हांवूय भितर चोवून येता तांकां. डायरेक्टर सचिन डायरेक्टर फोन. आतां हांगा आशिल्ली मुगो. हांव साडयेन कशें दिसता गो? दिसता बरें पूण म्हजो चुडीदारा तुजी साडी बरी दिसना. म्हाकाय साडयेन कशेंशें दिसता. तुका सदां चड जीन्स पॅन्टी घालपाक संवय न्ही गो. नाटकां सुरू जातकीर कानाचो हेडफोन तरी काडटा गो. नाटकाक आमची खूब सरी येवपाची आसात. थोड्यांक देवूळ खबर ना ती फोन करतली.
ताका सांगलं मुग ताका सांगून फोणान पडपाचें आसा तेका नाटक फाल्यां म्हूण सांगला येवनी ताका फाल्यां पळोवनी भुरग्याचे डान्स ताका आवडना जाल्यार तूं नाटकांत कित्याक पात्र घेता तर तो आयज आसा फाल्यां ना ताका लागून हांव वाड्या वयलें नाटक कित्याक सोडूं झक मारलो ता यो ह्या लोकांक पळोवया लोक जमल्या मुगो मावशे आयली तूं मदीं उठू नाका खुर्ची वतली न्हीद येता जर सकयल कोणाले तर शेंद्रेन न्हीद काका तूंय पावलो दुसरी खुर्चे पांय कित्याक दवरल्या काकी काडयल्या बरें आले शान्या दीदीचें नाटक पळोवपाक आयला रे नाटक सोंपलें की घर जेवपाक चल आतां तुजोच लोक मुगो मागीर हॅलो मम्मा आयल्या मग सगळीं नाटकाक जेंका वयल्यावर आपयली तीय आयल्यात शीताक मात चडूच तांदूळ घाला कितें रोस कमी आसा जो उदक घाल मगे आनी एक काम कर लाकडाच्या खोपीत पोन्नी उशी आनी चादरां दवरल्या ती मातशी काड आनी फाफडून दवर आनी तूं यो बेगीन चल दवरता आगो तू मेकअप करून भायर स्टेजीर कितें करता गो चल पयलीं भितर आनी मेकअप कर हो पळय हांवें नाल्ल आनी फातर हाडलो फातर कित्याक हाडलो गो नाल्ल फोडूंक डॅडी सांगी नाल्ल फातर नाल्ल आनी बायलाच्या खाली तकली असले फातरार पडपा जाय म्हणून तुजो डॅडी बायला विशीं खूब कितें उलयता मुगो मेळचें पडलें आं तुज्या डॅडी हांव मेळयतां सद्या तो घरा आसा माराण्याच्यो वाती चलता वाती कित्याक सियाच्या एंट्री मारतालो तो सियाच्या एंट्रीक मारतलो आनी बायलेच्या एंट्रीक मारचो ना आपल्या ना डॅडी सांगी मम्मान जेन्ना लग्न जावन घरान पयली एंट्री घेतली तेन्ना खूब माराणे मारिल्लो म्हणून त्या माराण्याचो आवाज अजुनूय घरान घुमता काय खऱ्यांनीच तुज्या डॅडीक मेळचें पडलें गो बाये पांय धरता त्या दादल्याचे हांव फोन करून सांगता डॅडी पांय आमी दोन यो म्हणून डायरेक्टर कितें जालें बाण मोडलो काय कितें मातसो शिरो कसो जालो तो पळय आगे दावला सगळी स्ट्रायकार गे गे ह्या बाणाचो शिरो हाडला गे तुवें आनी कितें गे सगळो शिरो ह्याच बाणान ढवळटाली काय कितें 5 किलो शिरो ह्या बाणान ढवळपा जाता माडाच्या पिराणान ढवळा पळय कसो जालो तो पळय गो तूं मम्मा हांव पळयतां वाव मम्मा तुजे भशेन गोड जाला शाणे म्हजी तूं मम्मा आतां जर वाड्यार कोणागेरूय पुजा असली जाल्यार आमकां शिऱ्याच्या ऑर्डरी मेळटल्यो पेज रावना आनी ऑर्डरी घेया ते लेगीत केले आमी त्या वयल्या कांताचो बापूय मेल्लो तेन्ना महिला मंडळान ताका पेज सप्लाय केल्ली कितें मम्मा हय शी कसल्या बायलां वांगडा सांपडला हांव नाटक सुरू जावपाक आयलें तरी आजून हेंचो पत्तो ना हुंडा आवय ही आनी कित्याक वयर आयली हुंडा खंय बसू गा तूं मम्मा कित्याक विचारता गे तू वगैरे आगो चिचून रे हांवें 15 रुपया डोनेशन दिलां आनी पावती आसा म्हजे कडेन खंय बसू तें सांग बस मगे तर एक तरी खुर्ची खाली आसा गो सगळ्या भुरग्यांनी खुर्ची सगळ्या बायलांनी खुर्ची हाडून दवरल्या आनी भुरग्यांक खुर्चेर न्हिदयल्या आनी घरा पावडर मारून गेल्या तूं आमगेर वच आनी सोफा घेवन यो नाका मम्मा डॅडी येदो सन्नाल पातयना येद व्हडलो सोफा आनी कितें पातयतलो नाटक जर बरें जायना जाल्यार मारक्याक वयर चडयतले तिडे शिंगा घुसयल्या ती पुरो आनी आनी नाका मम्मा तो तुगे शिरो धापून दवर हे नाटक पडल्यार जाता पूण तुगे शिरो मात पडपा जायना तूं भितर चल गे मेकअप करता थंय खुर्ची आसतली ती घे आनी बस आगो तूं आनी कितें गो तिका भितरशें धाडला ती थंय भितर सुने कडेन वचून झगडत मुगो पयलीं चल भितर आनी तिका पळय पळोवया आनी सगळ्यांक धाड आं भायर साची तो नाल्ल आनी फातर खंय दवर पळोवया खंय पावलें कसो आयली शिगम्याची चित्रां
पयलीं परत एकदां सांगता. नाटकाचो पयलो नियम फाट करप ना. 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 हांवें सांगिल्लें गो तुमकां 3दा म्हणून. आमकां आतां सवय जाल्या. कसली सवय जाल्या? सगळी स्टेज हालून उडयली. हातात कितें खेती कशी? आतां आनी आनी कांयच सांगिना तुमकां. कुंदा चल नंतर ना फोड पळोवया. मम्मा उबो फोड आ. फाल्यां रोसा उपकारतलो आमकां. सगळ्याचे बरें लस बी काडटा गो राक्षिणे. सिया ताळयो बी मारतात गो. रस्त्याक डांबर घालता. चला आता गाराणे घाला. मारा आणि मारा हे आमची घोव मारतले. ते ओदो रावल्यात भायर राती उजवाती घेऊन. आगे ती माराणी म्हणटा गाराणी म्हणटा. मम्मा तू घाल गे. महिला मंडळाच्या मिटिंगेक झगडी जातकीर तू घराकडे येऊन कशी घालता पळय तशेंच घाल. चुप नाका तसलें उलयतलें. कोण घालता गाराणे? हांव घालता. गांवान गणपती पायतना म्हजे बापूय घराणे घाली. हांव जाणा घालूं. बरें चल अशें फुडें या आनी घाल पळोवया. सगळी होय साहेबा म्हणा था. चला या. हे देवा महाराजा होय साहेबा. वर्सा दादली नाटकाकारी वनू बायलो करता देवा. होय साहेबा. वनू वर्सा मधू घराणे घाली वनू हांव घालता देवा. होय साहेबा. आमचे भजन अर्ध कुठे उरले. ही नाटक तरी सारखी जाऊन रे महाराजा. होय साहेबा. साहेब झगडी झाली. नाटकान ना झाले पुरे रे महाराजा. होय साहेबा. ही नाट्यसेवा तुझे मोऱ्यान करता. ही मानून घे रे महाराजा. होय साहेबा. आमचे कडल्यान किती चूक झाले जाल्यार आमकां माफ कर रे महाराजा. होय साहेबा. अशें करून आजचे नाटक बरे जाऊन रे महाराजा. होय साहेबा. माझी गदा खंय? होय साहेबा. माझी गदा खंय का म्हणटा? होय साहेबा. अगं सुटल्या तुम्ही. होय साहेबा. हे कसले गाराणे? घराणे घराणे उदळ सपले. हांव माझी गदा सोदता. आमकां कशें घडलें तर हात वयर करून सांगपाचें न्ही. चला आता नांदी म्हणा. नांदी म्हणपाची. मम्मा डायरेक्टर हांवें म्हणून ते ताळ कोणच्या मल्लागे घेवन येऊ. पिशा नांदीक ताळ लागला. पेटी आणि पगवाज कोणाकूय कळटा जाल्यार ताळ धरात. चला म्हणा. जय तू जय श्री पांडुरंग. जय तू जय श्री पांडुरंग. नमो भावे पद पद्मास. नमो भावे पद पद्मास. विनवी सनिषि दिनी कविकृत. विनवी सनिषि दिनी कविकृत. जय तू जय श्री पांडुरंग. जय तू जय श्री पांडुरंग. जय तू जय श्री पांडुरंग. बोला पांडुरंग महाराज. भितर वयच्या पयलीं सगळीं डायरेक्टराच्या पांया पडा. सगळ्या एक एक चिपटच्या पयलीं आमी सगळे एका बरोबर पाय पडयात. 1 2 3. ही न्हिदली काय कितें? म्हाका चादरी बगर न्हीद पडना. हांव कशें न्हिदचें ना. आगे ती न्हिदू ना. ती डायरेक्टराच्या पांया पडटा. चल तूंय पण. म्हाका दिसली ती न्हिदल्या म्हणून. बरी नाट्य सेवा जावनी. चला उठात. चला आता सगळी भितर. डायरेक्टर पांय पडटा. तुका पाठ आसा गो नाटकां? ना मागीर तू कित्याक पांय पडटा? तुम्हीच पयलीं दीस सांगिल्लें न्ही प्रॉम्प्टिंग करप हें सगळ्याच्याकूय व्हडलें पात्र म्हणून. बरें आसा. म्हाका दिसलें तुजो डॅडी कितें सांगता तेंच लक्षांत उरता म्हणून तुज्या. चल जागो घे आतां. हे मारिया खंय गेले? मारिया
मारिया चल आता नाटक सुरू करूया हा बरें हो तोयडीर नारायण खूंय गेलो काय ए नारायण तोयडीर तुगे मुगावाचो ड्रीमर घोडो येतो आनी मातसो ब्लॅकआउट करा चड कोन्ना का हांव निवेदन करता डायरेक्टर उलय येवकार नाट्य रसिकांक येवकार श्री शांतादुर्गा महिला मंडळ तुमच्या मुखार दवरतात 2 अंकी नाटक महाभारत 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 साची पड्डवण ए नारायण फुल लायटी संगीता संगीती Enough with you, my baby. I'm crazy and I want you to stay. Don't leave me ever. Enough with you, my baby. I'm crazy and I want you to stay. Don't leave me ever. उडत होते धडधड लाली गालावर आली अनंत भरले वार ही कीर्तीची बाधा झाली अरे उडत होते धडधड लाली गालावर आली अनंत भरले वार ही कीर्तीची बाधा झाली आता धीर झालो या बस बस किती चल्ला गो तुमचे कोणाच्या बाबाचे लग्न संपणार सांगू तुम्ही नाटक कसली आणि वाजयता कसले गो तू ही चित्रा पळय कशी भायर नाचपा लागली चला भितर ए मारिया अगो मारिया आगे दुकरी ने म्हाका नाचोनी ओय म्युझिक सोपले मगो म्युझिक फोन जाले होमलेच ना हे संगीता म्युझिक बरें वाजयल्या हे शेण वाजय कानार घेऊन वाजयता आगे तू भितर गेली ना गे ना तुका कितें हांव विचारूं रावला कितें ही सगळी भायर येवन खेत्या भशेन कित्याक उडकी मारी आगे ती नाचताली नाचताली म्युझिक बी काय नाचतना नाचताली या भेटेन काय ऐकूना दिसता आगे ती जाल्यार पिशी तू शाणी न्हय तू चल भितर संगीता आतां सारकें वाजय हा फाटल्यानं सळसळ तिसऱ्याचा होय फुडल्यानं खेळवता मिसळाचा फुडल्यानं खेळवता मुसळाचा फाटल्यानं सळसळ तिसऱ्याचा फुडल्यानं खेळवता मुसळाचा फाटल्यानं सळसळ तिसऱ्याचा फुडल्यानं खेळवता मुसळाचा फाटल्यानं सळसळ तिसऱ्याचा फुडल्यानं खेळवता मुसळाचा फुडल्यानं खेळवता मुसळाचा कितें चलना गो संगीता तुजें पयलीं हांगा वयर यो पयलीं वयर यो आनी तुमी कितें गो पुंगी वाजयली की नागिणी कशें नाचपाक लागतात ती एसायक आमी हें घेताली गो वाजयले काय ना सुशे दिसता पड्ड्या उगडला डायलॉग म्हणीन दिसता जाल्यार म्हणा हे भितर कसली बायलां सापडलीं आनी तूं कितें गो साची तांच्या बरोबर नाचपाक लागलें उमेद आयली बरी उमेद येता गो तुका काय झालं यो यो काय झालं आवशीचो घोव जालो कसली म्युझिक घालता गो तू आहे ते वाजवले आहे ते वाजवते आणि हेंका नाचवते आता तुझे 2 वाजवते तुझ्याकडे जायना जाल्यार तेमा करून कित्याक आयला गो हांगा आता मी काय करू आता एक काम कर त्यो तुगेल्यो सगळ्यो सीडी आसा पळय त्यो भर पोते आणि लाग चलून हांगा सरल्यार एवढ्या रात्री कुठे जाऊ आता बस कुठे आहे बस ना मुगो मागीर एक काम कर हांगा यो ती पळय ते शंद्री घालून बायलां बसल्या पळय तांच्या फुड्यान वच आनी न्हीद आणि सकाळ झाली की बस धर आणि चल घरा चल नाचले पड्डो उगडला आणि आमचे नाटक अजून सुरू जायना लोकांनी पासेस काढला ते व्हडले म्हणपाचे आता हे परत मारिया खंय गेले चल मारिया जाग्यार राव नाट्य रसिकानो आमची मातशी तांत्रिक अडचण जाल्ल्यान नाटकाक मातसो कळाव जाला तुम्ही मातशी कळ सोसची आम्ही आता रोखडेच नाटक सुरू करतली चला गो घेयात पात्र परिचय कर्ण आणि दुर्योधन
धनुष्य हातान धरून बरें तरी दिसता आमगे. मम्मा तू बरी दिसता. शाणे म्हजी तू. गोडये हांव बरें दिसना. मम्मा तुज्यान बरी दिसता. कितें चल्लां तुमचें? पड्डो उगडला आनी तुमचें कसलें सामाजीक नाटक चल्लां हांगा? आनी राव गे, म्हाका एक सांग, तूं अर्जुन न्ही गे? हय. मागीर तूं कर्णा वांगडा कितें करता? दुर्योधन खंय? दुर्योधनाची गादा शेणल्या. ते म्हणपा लागले आपूण सोदता तो म्हणे तूं वचून यो. हांगा कितें तुमचो हळडी कुंकू चल्ला गे? ते तूं करतात ती? पयलीं भितर चला दुर्योधन धाड. आनी तूं गो कंसाला रावला गो, तेंच्या बरोबर खबरीगीर मारता. डायरेक्टर आयल्या. यो उलय. सिया तुमची आयल्या मगो सगळी. आयल्या दिसता. थोडी दिसता थोडी दिसना. तुमची आई आमगे. आमची ही पयशेंद्री घालून बसल्या. खुर्ची मिळोना दिसता. ओळखीता ती म्हाका. हांव बी अडकिता. आगे हात कोणाक दाखयता? मुखार बसल्या तेंका. आमची ती सगळी. जाल्यार हात दाखोवन उलय आतां. उलय बसया. कोण आहे मी? काय आहे माझं अस्तित्व? फुलाय फुलाय फुलाय. आर्या तुझे फोड मला सगळं उडवतात का? मी आहे कर्ण. मी आहे सूतपुत्र. सूतपुत्र सूतपुत्र. किती सुतो करता भाड्याचे कपडे ते. तू उलय गो आनी हसते कितें गो? नाटक नाटशीन तू? ना लोकांक पळोवन नेट आयलो. नीट डायलॉग मार. मित्रा कर्णा, हा दुर्योधन सदैव तुझे बरोबर आहे. म्हजी गादी कित्याक घेवन आयलो बा? चोर खंयचे? डायरेक्टर हे कितें? गद व्हेली ताणी. तुझी गदा खंय? माझी खंय? 2 गदा मेळुना म्हणून कुंदान दाण्या कळसो लावन दिल्लो. मागीर तो खंय? स्टेज वाल्यान आड दिता म्हणलो. परत हाडूंक ना. शी लोक हसता पळय तुमकां. चल आतां भितर. आनी लस काडनाकात. दुःशासन यो. उलय मगे. राव गो. तो फोटो काडटा. ताका सांगिल्ले म्हजी एंट्री काड म्हणून. उलयल्या फोटो बरी वचना. जालें फोटो सेशन नाल्यार उलय आता. कितें गो साची? लोकांक घायना मुगो. मागीर तुका गो कसली घायो? म्हाका घाई जाल्या. केन्ना काय तुमचें नाटक सोंपोवन हांगासरल्यान वचन जाला. चल उलय आतां. नेर म्हाकाची. ओरड पांचाली खुशाल ओरड. पण हा दुःशासन तुला भर सभेत विवस्त करणारच. गेली पिळा ऐकाची. टीम यो. आगे पासयो कितें मारता? भाटान नाल पुजयता गे. साची हांव ह्या कपड्यांनी कशें दिसता गो? दिसत बरी. तोंड वांकडे करून कित्याक सांगता? तुज्या आवयक बरें सांगी मुगो. मम्मा तू बरी दिसता म्हणून. हांवें खंय तुका वायट म्हणलां? दिसत बरी. दोरी दिसता. ह्या कपड्या अशेंच धड कुलचेदी येयना, बटनां येयना आनी चैनी ना. सगळ्यो दोरयो. ताची हांव भितर वचून दोरी बांदून येता. साची तुका खबर आसा न्ही गो तिका आयकूं येना म्हणून? ती आयली आनी गेली पळय. वच बेटे. हांव फुडल्या पळयता. गांधारी आनी धृतराष्ट्र यो. गांधारी आम्ही कुठे पोहोचलो? सांगा महाराणी गांधारी. कोणा विचारता? ती गांधारी येऊकूच ना. ए पुष्पा पहिले खवली गो. अगो डोळ्यात कपडो बांधून चलूंक जाता. पण येताना फायली कापताले. मातशें पळय गो कपड्याक कितें जालां जाल्यार. ना ना काय म्हणू? रगत पेयना मुगो. काय ना ना काय ना. मातसो कपडो बांद डायरेक्ट तापयतलो मातसो म्हाका. धृतराष्ट्र गांधारीच्या दोळ्यांक कपडो बांदता. नाट्य रसिकांनो, हो भाग महाभारतांतलो न्हय. कृपया नोंद घेवची. उलय आता. महाराणी गांधारी, आम्ही कुठे पोहोचलो? सांगा महाराणी गांधारी, कुठे पोहोचलो?
कुठे पोचलो अगं सांग मग अगं तुझ्या दोळे म्हाका दोळ्यात कपडो बांदला आनी म्हाका विचारता खंय पावला काय म्हणून सिचार तुका विचार मगो खंय पावला काय म्हणून म्हाका कशें कळटलें तुम्ही उलयता ते या पुस्तकानूच ना चला भितर कोणी सांगला आमचं नाटक बिटक शकुनी या शकुनी 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 मी आहे शकुनी 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 साची हिका वचुनी 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 चल या भितर द्रौपदी या आवूस डायरेक्टर पुस्तकान द्रौपदीक एकूय वेळा किळोच ना अगो श्रिया आपण नाटकान पाठ करना म्हणटा कित्याक कितें जालें तो फोन करता तो नाटक आयला खंय आनी ताणें ताका पळयलें ओळखू जायना म्हणून ते म्हणटा आपल्या विश्य लाय द्रौपदी विश्य आशिल्ल्यो हांव भीम म्हणलें हांवें विश्य लावूं ना आतां हे सगळें डायरेक्टराक कशें सांगपाचें तेंका सांगनाका गो मुंदा भितर वचून तेका समजयता कितें चल्लां गो तुमचें आनी ते साचीक थंय व्हरून कितें सांगतात गो तुमी तेका काय ना चला आतां द्रुतक्रीडा घेवया दूध घेवया आता इतले रातचे खंयची म्हशी मेळटल्यो दूध हाडूं रातच्या म्हणून सगळ्यो म्हशी न्हिदल्यो आगे द्रुतक्रीडा म्हणटा द्रुतक्रीडा द्रौपदी वस्त्रहरण घेवया ते फाल्यां घेतल्या जायना घेवया चला आनी सगळ्यांक आपल्यात द्रुतक्रीडेक बसात दुःशासन शकुनी एकीकडे बसात गोया दुःशासन द्रौपदी आमची धासी झाली जा तिला घेऊन ये ती पिढा आसा तरी गेली दिसता घरा आता हांव कोणा उडू हाडू तर गो हाताक मेळटा कोडवाड शोरप्याच्या हातान ताजी माय सांपणा जाल्या पुरो ए दासी द्रौपदी ए दुःशासनाच्या हाताक द्रौपदी बरी सापडली अगो कितें चल्लां फाट कित्याक करून रावला गो नाटकाचो पयलो नियम विसरले काय कितें गो डायरेक्टर तिंदा म्हणून बघ बस ते सौम्या याद कर मुगो नाटकाचो पयलो नियम फाट करप ना हांव लोकांक कशेंच तोंड दाखोवपा ना हांव फाट करूनच डायलॉग मारतलें धावा धावा कुणी तरी धावा हे सौम्या किती झाला अगो मुखार चोय मगो कितले लोक बोललाय तो अगो तुम्ही नाटक करताली का फाट करप ना आता किती झाले मारिया म्हाका वाचय गो फोन करतो नाटकाक आयला कुत्र्या कांयच नाटक मग कोण साल देव जाणा ये मारिया असताना तू कसले टेन्शन घेना का लोक हासता आमकां जाणकार आयला ते म्हणटात फाट करप ना हेही शिकवना त्या म्हणून डायरेक्टरान मारिया हे कितें गो तिंगा अंबराचो पाय सोकला नाटकाक कांटोपी घालून बस चोयतालो ते हाडून हांवें सोम्याक घातलें आतां सोम्याक कसलें टेन्शन ना हे कितें पळयता द्रौपदी कांटोपी घालून नाट्य रसिकानो कृपया नोंद घेवची मारिया मातशे ब्लॅकआउट कर पळोवया केसो करू नारायण खंय गेलो देव शेट तिथं मारपाचो टाइम झाला असतालो तोरी त्या दोयडीला काय सांगलेले येतना बसा बाटली घालून यो म्हणून आता हांव कितें करू अगं तू कर मग लाय म्हाका कशी गमतल्यो त्याने फुंच्यो वायरे फुंय घातल्या त्यो तू पाट उडय अगो पड्डो देवयला लोक वतले मगो घरा नाटक सोंपले म्हणून अध्यक्ष कितें चलना न्ही तुका सांगू ना हांवें तो फोन करता तो नाटकान आयला म्हणून ते नाटक करिना म्हणी तुमकां पयलींच सांगिल्लें काय ना हांवें हें चली तुमच्या नाटकाची वाट लायतलें म्हणून आतां कितें करया आतां ह्या साची करा द्रौपदी मम्मा हांव ना तू जाणा
हांव पावती साची भितरल्यान उलयतलें तेच जाल्यार हांव रेडी म्हाका ओदोच्यान तुमकां चड उमेद येयलेली डायरेक्टर हांव रोखडेंच न्हेसोन येता नाट्य रसिकांनो आमच्या नाटकाची द्रौपदी बदलल्या मातसो कळप जाला तुम्ही कळ सोंसल्या तशी आतां मातशी आनी थोडी कळ सोंसची डायरेक्टर सौम्य आयले हांव करता नाटक कितें जालें गो काय ना तुटपाचें आशिल्लें तुटलें आतां टेन्शन ना ही आतां कागदां कसली बिलां बी तो दिवन गेला आवयस कितलें खालां हांवें तरी म्हणटा हालीं हांव इतलें मोटें कसो जाला चला चला आनी वेळ काडनाकात आतां सारकें नाटक करया डायरेक्टर गणपती रेडी कोणी म्हजी साडी न्हेसून येना ती लेगीत खोमशीर बिलां शिवपाक टायम खंय म्हणून होमच्यानूच न्हेसलें आतां तुजी गरज ना हे पळय सौम्या रेडी चल तू तुगे लायट कर कितें काय समया लाग मारता कोत्ता कोन्ना कोत्ता तें काय ना गणपती हांवच जातलें ना म्हजी पात्र कोणाक दिवचें ना तूं कॅश दिना तें हांव चोयता ए पळय वेक मारिया मारेत ते म्हाका मारिया तुजें चड जाता सद्दांच रिहर्सलीक तुका लागून झगडी जाताली आज नाटकाक म्हाका झगडी नाका तूं चल सकयल आनी लायट कर पळया तुजी हांव कोण ना म्हाका तुमगें नाटकू नाका आनी तुमगे द्रौपदी नाका ही गे तुमगे द्रौपदी हांव वयता येयली एकदाची पिडा चला आतां तुमी आपली नाटकाचो रोल सारकोच कर आतां म्हाका द्रौपदी कोण ना हेंका दाखयता हांव डायरेक्टर तूं तिडकीन गेल्लें न्ही गो कितें जालें परत सॉरी हांव चुकलें हांव लायट कोत्ता म्हाका मातशी ही लायट ह्यो वायरी दोनी जॉयंट करून दी धीरा पळयता आतां भोगात डायरेक्टर ये